मार्केटातले दुकानदार आणि पणजी महापालिकेमध्ये दुकानांच्या विषयावेल्यान कोफुसांव सुरू आसा। 2010च्यान दुकानांचे भाडे फारीक करूंक नाशिल्ले 400 व्यापाऱ्यांक महापालिकेन भाडे फारीक करपाची नोटीस काढल्या। 7 दिसां भितर भाडे फारीक केले ना जाल्यार दुकान खाली करपाची शिटकावणी दिल्या। मार्केटातले दुकानदार आणि पणजे महापालिकेमध्ये दुकानाच्या भाड्यावेल्यान कोफुसांव सुरू आसा। फाटल्या 14 वर्सांच्यान दुकान भाडे फारीक करूंक नाशिल्ल्या सुमार 400 दुकानधन्यांक महापालिकेन नोटीस जारी केल्या। हे नोटीसी प्रमाण 7 दिसां भितर भाडे फारीक केले ना जाल्यार दुकानां खाली करपाची शिटकावणी दिल्या। दुकानदाराच्या कोतान तांणी खंय दर वर्सा भाडे फारीक करपाचो यत्न केलो, मात महापालिकेन धाडिल्लो डीडी स्विकारूंक ना। ताकाच लागून इतली वर्सां भाडे आडकून पडिल्ल्याचे तांचे म्हणणे। दुकानदारांक पालिके कडल्यान लीज एग्रीमेंट जाय, पूण महापालिकेक तें करपाचें ना। पालिकेक 11 म्हयन्याचे लीव एंड लायसन करपाक जाय, पूण दुकानदारांक ही गजाल मान्य ना। ऐकात दुकानदारांचे म्हणणे। जे मार्केटान जे व्यापारी आसा तांकां 2003 रिहॅबिलिट केले। रिहॅबिलिट करून पुनर्वसन करून तांकां परत भितर घेतले आणि ताच्या पयलीं 2001 to 2003 हे मार्केट जे अंडर JSIDC परिकारान बांदलेले जुने मार्केट आसले ते मोडकळी केल्ले। त्याच्या पयलीं सुद्दां लीज एग्रीमेंट आणि आमचे सगळे असले आमी भाडे भरताले, सगळे भरताले। जेन्ना 2003 जेन्ना मार्केट बांदले तेन्ना परिकारान आमच्या कडेन करारनामा केलो की तुमकां आपूण नवे मार्केट म्हणून पावले तेन्ना तुमकां सगळे वेपाऱ्यांक जे ल्हान मोठे कितें वेपारी आसा तांकां आपूण सगळे नवे बांदून दिता। त्या प्रमाणे ताणें हे मार्केट बांदले। आमकां रिहॅबिलिट करून भितर घेतले तेन्ना तेंच्यांनी भाडे घेवपाक सुरवात केली। तेन्ना भाड्याचो रेट आसलो तो 30 रुपया स्क्वेअर मिटर केल्लो तेंच्यांनी कितें आनी मागीर तो 30 रुपया भाडे भरताले। अप टू 2010 सुद्दां तेंच्यांनी आमचे भाडे घेतले। भाडे फक्त भाडे करूचेच न्ही तर जे बाकीचे कोण आसले न्ही वेंडर आसा ते सोपेवाले बांका फिक्सार त्यांचो सोपो वेंडर भाडे आमचे चालू आसले पयशे आनी आज पासून सुद्दां ते चालू आसा। प्लस तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट घेतले। कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट घेवन मागीर थोड्यांची ट्रान्सफरी फी सुद्दां घेतले। हे हितून केले आनी मागीर तेंचे सांगले आमकां लीज एग्रीमेंट करता म्हणून आनी लीज एग्रीमेंट करता म्हणून सामको 30 इयर्साचो लीज एग्रीमेंट करता म्हणून सांगलो म्हणजे इट वील बी एक्सटेंडेड अप टू 99 इयर्स। मागीर तेंच्यांनी तेंचे कितें जालें कोण जाणा मागीर ते थोड्या वर्सांनी म्हणाले की आमी लीव एंड लायसन करता। ते आमकां लीव एंड लायसन ना त्या खातीर आनी इवन आमी ते मागीर तांकां पयशे बाय मिन्स ऑफ चेक ड्राफ्ट धाडलेले ते थोडे तेंच्यांनी परत सुद्दां आमचे पळय केले। तेंच्यांनी ते इनकॅश करूंक ना मागीर ते परत तुम्ही तांकां भाडे धाडलें तेणी एक्सेप्ट करूंक ना। आमी धाडपाचें काम केलें। आतां म्हाका सांग तूं ही ऑथॉरिटी तूं जर एक्सेप्ट कर हांवें तुज्या नांवार धाडलो कॉर्पोरेट इन द नेम ऑफ कॉर्पोरेशनाचे चेक धाडलो भाडे धाडले जाल्यार तूं एक्सेप्ट करपाचें काम तुजें न्ही। आतां आमी तुमचे भाडे करूं म्हणटकूच आमी तुमकां भाडे दिवपाक तयार आसा। पयलींच्यानूय सांगता आमी भाडे बरें आमी म्हटल्यार तुमी लीज एग्रीमेंट करपाक आहा तेकाय तयार आसा। रोहित मोसारान आसा ते मार्केटाक एकदां तुमी विजीट दिल्ली तेन्ना म्हणाले तुमी लीज एग्रीमेंटाक तयार आसा न्ही। सर म्हणजे तुम्ही सांगा न्ही आमी येवपाक तयार आसा। मेयर जाणा हें सगळें मेयरानूच सांगलें तुमी करपाक तयार आम्हाला तुमचें हेका धाडला खंयच्या थंय तुका आमी लीज एग्रीमेंट करया। तेंच्यांनी विचार करूंक नासले बाबा आमी सगळ्यात तयार आसतना आमी हांकां नोटीस कित्याक धाडली आतां लायसनाक आमी कोण तयार ना ते लीव एंड लायसन हें आमी तेन्नाय सांगलें लीव एंड लायसनाचें तुका डेफिनेशन सांगलें कितें आसा तें कितें। आमी आतां 50-60 वर्सांचे आमच्या बापूय आसतलो आजो आसतलो ते ते वेपाऱ्यांक तुमी खरें म्हटल्यार तुमी कित्याक करना ह्या वेपाऱ्यांक अशें बाबा मध्यस्थ व्यापारी लोक ह्या मार्केटान आमच्या सारके सादारण व्यापारी आसा तांकां आमी बरे भशेन करून दिया। आमचे पासून तुमकां उत्पन्न मेळटा आनी आमी कशेंय जावं आमचे कश्ट काबाड कश्ट करता तुमची भाडी भरता सगळें भरता कितें तेन्ना तुमी आमकां वयल्यान रिलीफ दिवपाचें। तुमी आमचे माय बाप तुमी हें अशें करप न्ही आमचेर अचानक हल्लो करप न्ही। तुमी नोटीसूच घातल्यात तर तुमी आतां ती नोटीस वाचा तेंच्यांनी कितें बरयल्या तें आमी बसया आनी उलोवया आमचें उत्तर हें आमी तुमकां ना म्हणूंक ना न्ही। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत।